गोंयकारपणा खातीर आयज आमी केपें मुन्सिपालिटी आसा आनी मुखार आसता आमचो चेअरपर्सन म्हणल्यार आतां सद्या मुन्सिपालिटी डिजॉल्व जाल्ली आसा थंय पूण तेणी फाटल्या 1-2 वर्सांत चेअरपर्सन म्हणून तेणें काम केल्लें आसा. आमगेलो नांव दयेश नायक. आतां तांकां थोडे इश्यू आसा बाजारांत आजून ते थ्रू तेंगेले एडमिनिस्ट्रेशन ते काम करून घेतात तशेंच बाकीचे कावन्सिलर करतात. आतां तांकां थोडे इश्यूचेर आमी थोडे क्वेशन विचारया ते म्हणल्यार बाजारांत जो आतां इश्यू मेन आसा तो म्हणल्यार पार्किंग इश्यू आसा. हेजेर आतां खूब वर्सां जालीं खुबशे मिडिया थ्रू खुबशे क्वेशन जाता. एक पार्किंग लॉट ना आनी खुबशे ऑफिस आसात. मेन म्हणल्यार केपें तालुका एक मेन सांग्या वयले सुद्दां कुडचड्या वयले सांग्यार सावड्डेचे सुद्दां थोडी काम हांगा येवन करची पडटा कित्याक मेन ऑफिस आसा ती हांगा आसा. पूण प्रॉब्लेम जाता पार्किंगाचे. ते लोकांक पार्किंगाक खूब प्रॉब्लेम जाता. हेजेर आतां मुन्सिपालिटी आतां सद्या थोडी डेव्हलपमेंटाची गोश्टी चालू जाल्या. तेजेर आतां पार्किंगाची कितें अवस्था करपाची थरयल्या केपें मुन्सिपालिटीन. जी पार्किंग जो आमकां मेन समस्या आसा ती सॉर्ट आउट करपाक हालीं आमी एक बैठक घेतली जी डेप्युटी CM श्री चंद्रकांत बाबू कोडेकरा फुड्यान आनी आमी एक मास्टर प्लॅन तयार केला. केपें मुन्सिपालिटी बाजाराक मास्टर प्लॅन तयार केला. 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स जे खंय आसा त्यो आमी जागे आयडेंटिफाय केल्या. झेब्रा क्रॉसिंग आसा, पेडिस्ट्रियनाक त्रास जावचो न्हू, स्पीड ब्रेकर्स जे आमी ऑलरेडी हो मास्टर प्लॅन एक तयार केले कडेन आसा आनी हेका ही मान्यताय दिले कडेन आसा. आनी हो जातलो म्हणून म्हाका एक आशा आसा कित्याक आमचो जो आमदार जातालो तो आयज ताका डेप्युटी CMाचें मोठें पद मेळ्ळें कडेन गोंय राज्याचो डेप्युटी CM जाले कडेन आसा. त्या खातीर आमकां 100% तेजे एक ते इलेक्शना पयलीं हे जे प्रॉब्लम आसा ते केपेकाराचे जे प्रॉब्लम आसा ते 20 वर्सां तशे उरिल्ले मोठे प्रोजेक्ट जे उरिल्ले ते आतां कंप्लीट जाता म्हणून आमकां आशा आसा कारण आमचो डेप्युटी CM आसा कारणान. तशेंच तुमकां पार्किंग जे मेन सांगता जो तो कॅनल जो आसा तो मुन्सिपालिटीचो ऑपोजीट जो कॅनल आसा तो टोटल कॅनल जो आसा ती 20 मिटर जवळ जवळ लेंथ आसा आनी हांगा जवळ जवळ 100 मिटर लेंथ आसा अप टू मार्केट टू इगल्स आमची होलीक्रॉस चॅपेलान ते चर्च आसा थंय म्हळ्यार तो कवर जातलो. जाणे करून होलीक्रॉस हे आसा आमचे इगल्स आसा तिका पार्किंगाक बऱ्या पडटलो आनी आमचेय पार्किंगाक बऱ्या पडटलो. जे जेन्ना मीस आसता जात्रा फेस्त आसता म्हणटकीर थंय ते पार्किंग भरपूर पार्किंग वतलें. तशेंच आमी आनीक बाकी कडेन जे कोनशे आसात थंय माती हे ढिग पडले कडेन आसा ते टोटल क्लीन करून आमी ते पार्किंगा खातीर ते जागे तयार करतले. जाणे करून आमकां पार्किंग जी समस्या आसा ती इजिली सुट्टली. ती आतां पार्किंग करता पळय ती पार्किंग पे करतले काय एज अ पब्लीक अशें आसतलें? ना आमी पे करपाचो अजून निर्णय आमी मुन्सिपालिटीन घेवना. जेन्ना आमी मेंटेन करतले ती फ्री ऑफ कॉस्ट कित्याक जी हांगा जी हें आसात कितें ऑफिस आसात गव्हर्मेंट फेसिलिटी हांगा आसात आनी ते आमचेच लोक हेका मामलेदार कलेक्टर PWD जी ऑफिसां केप्यां चड आसात म्हणजे ती तेंचे खातीर आमी ती फ्री दवरतले. आतां तो जालो पार्किंगाचे इश्यू तुमी सांगले अमकें आसा बरी गोश्ट ती कित्याक खूब वर्सां जाली हेजेर खंयचोच आजून पार्किंगा खातीर जागो हें जायना. तुमी सांगलें अमके जाग्यार जातलें ही बरी गोश्ट. आनी तो पूर्ण केन्ना जावपाचो असो हें आसा? बिफोर आमचे परत इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शना पयलीं हो कम्प्लीट करून पूर्ण जातलो. ओके. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां केपेंचे रोड आसा पळय ते फोडलेले दिसतात. तेजे खातीर खंय पार्किंगाचो इश्यू आनी वाडला. तशें ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता प्लस पयर एक BSNL कोणाली लोकाली ती लायन आसा ती केबल आसा ते तुटले लोकांक अशे खुबशे प्रॉब्लेम जाले. आतां हें काम आसा पळय तें जें काम आसा जायकाचें करतात तें मुन्सिपालिटीक
म्युन्सिपालिटी कन्सिडर केला तेणी जे काम आसा आनी केन्ना म्हणल्यार कंप्लीट करतले अशें तेणी कितें तरी तुमचे कडेन हें केलें आसा काय म्हणून अमकेच तेंपान कंप्लीट जातली काय? ही जेन्ना ही पायपलायन जी आसलेली ती 1-1.5 वर्स पयलीं कंप्लीट जावपाची. तो बारीकसो इश्यू जालो, बाजारांतल्यान ती लायन फुट्टली आनी प्रॉब्लम जातलो म्हणून ती इनकम्प्लीट उरली. पूण तें सोल्युशन न्ही, धूल वतलो हें सोल्युशन न्ही म्हणून आमी तांकां डेप्युटी आपोवन तांकां मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें वेवस्थीत तुमी फोडात आनी ती लोकांक त्रास जाता तशें करा म्हणून. लोकांक त्रास जाले, धूल जालो, क्रिसमस लागीं पावले कारणान प्रॉब्लम जालो. ते फटाफट कित्याक करचें पडलें की तेजेर आतां एक हॉटमिक्स आसा. हॉटमिक्स टेंडर जाल्यार 1.5 वर्स मायज जालें. तो डेप्युटी चेअरमॅन करून हाडिल्लो पूण तो घालपाक कित्याक मेळूना. हॉटमिक्स करतकीर तुमी सावड्डी पळयला हॉटमिक्स जालो आनी आतां पायपलायन फोडली आनी तेजेर एक पॅच म्हाजे कडेन आसा आनी तो कितें वयर सकयल जाला. अशी परिस्थिती जावपाक नाका म्हणून डेप्युटी चेअरमॅन तांकां सांगलें पयलीं तुमी लायन घालात आनी मागीर आपूण तेजेर हॉटमिक्स करता म्हणून. आतां कितें आसा जे कसलेंच धूल येता तो सोंसचो पडटा केन्ना बरें करता जाल्यार आमच्या घरा बसून आमी एक रिपेर करतले जाल्यार आमकां तो धूल तोडफोड करतकच निवळ करपाक जाय जाल्यार आमकां तोडफोड करची पडटा. तशी एक बाजारांत एक तोडफोड कित्याक जाल्यार बरें कामा खातीर जाल्या कित्याक ती उदक जें आसा जायकाचें तें आमी केपेकारांक सगळें उदक मेळटलें. जे आतां पयलींची ज्यो पायपलायन आसल्यो त्यो लोखणाची न्ही, त्यो सिमेंट पायपलायन आसल्यो. त्यो चड प्रेशर जर तांकां दिलो जाल्यार त्यो भितरल्या भितर फुट्टात, लिकेज जातात. त्या खातीर जॅकाची पायपलायन सामकी गरजेची आसलेली. त्या खातीर जॅकाची पायपलायन ती घातल्या आनी हें बरें जालें कडेन आसा. सविस्तर लोकांक त्रास जालो तो सोंसून घेतलो तेंय बी हांव मान्य करतां. आनी एक दुसरी म्हणल्यार गार्बेजीचें थोडी कडेन आतां बाजारांत तुमी खूब बरें काम करता गार्बेजीचें म्हणल्यार थोडी गोश्टी आसा. आतां आमी पयर आमचीच चॅनलार गोंयकारपण तेणी एक इश्यू रेज केल्लो तो म्हणल्यार गार्बेजीचो. ती आसा पळय गव्हर्मेंट कॉलेज आमोणा थंय तो म्हाका दिसता अर्द कुडको कुडचड्या पडटा अर्द केपें पडटा. म्हळ्यार एक्झॅक्टली ती गार्बेज आसा पळय थंयच्या लोकांनी स्थानिक लोकांनी सांगलें कितें हांगा 6 म्हयने जाले तेजेर लक्ष घालनात. म्हणटकीर अशे 2-3 कडेन अशे जागे आसा जे जाग्यार बाकी कडेन पयल्यार वेवस्थीत गार्बेज कलेक्शन तुमगेलें चालू आसा. ते गोश्टीचेर थंय कोण लक्ष घालपाचें आतां जे गार्बेजीचो इश्यू आसा तो सगळे गोंयांक मेन इश्यू अशें रेज करता कित्याक क्लीन दवरपाचें वेस्ट. आतां तुमी गार्बेजी बाबतींत तुमचे कितें स्टेप्स आसा तुमी फाटले तेंपार कितें केल्लें? जो केपें म्युन्सिपालिटी गार्बेज जे क्लीन तुवें सांगले त्या प्रमाणे क्लीन एक्च्युली खंयच क्लीन आसा केपें बाजार वाठार. आतां तुवें म्हाका इश्यू सांगलो तो जो गव्हर्मेंट कॉलेजी कडेन जो इश्यू आसा आमी सविस्तर जे काडटाले जेन्ना आमचे टर्म काबार जालो म्युन्सिपालिटीचो जो टर्म काबार जालो तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन आमच्या हातीन ना. एडमिनिस्ट्रेशन गव्हर्मेंट सर्वंटांचे आमचे चीफ ऑफिसरांनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केले त्या कारणान आमची ते लक्ष म्हळ्यार आमची तो पावर आसना आमकां. पण तरी पूण कितें आसा सगळी वेवस्थीत गार्बेज काडटात. आतां कित्याक कोणाल्या वाड्याक कोणाक ते उडयले तर तो फोन मारून सांगतालो शहर पत्रां सांगतालो जावं आनी कोणा ऑफिसराक सांगतालो. आयज ती आमकां सांगूंक मेळना आनी आमी हांगा आसनात. पूण आमची कंप्लेन ज्यो भायल्यो कंप्लेन आमकां येनात पण ते आमी नासले कारणान जे आमी कावन्सिलर आतां बॉडी डिजॉल्व जाल्ले कारणान हे थोडे प्रॉब्लेम जे आसात ते फेस करपाक पडटात. आनी हे 6 म्हयने तशेंच ना, 1-2-3 म्हयने जाले आसतले ती काडूना. हांवें काल त्या हातून गेले तेन्ना हांवें लक्ष दिल्लें प्रत्येक जर आठवड्या काडे हाडून गार्बेज उडयतात. हांवें एक रिजोल्युशन घेतले कडेन आसा हिडन कॅमेरा तो थंय लावचो म्हणून. आनी तुमी थंय बोर्ड मारला थंय एक बोर्ड मारले कडेन आसा. लोकांक समजना, लोकांक बोर्ड वाचून बसून लोक मुद्दम करतात आनी आमकां ब्लेम करतात. ज्या जाग्यार कोणच्या बोर्ड मारून 5,000 तांकां सांगले कडेन फायन म्हणून लोक भिनात आनी आमचो कायदो तेच्या कडक करपाक जाय. तुमी जे बद्दल सांगले आतां 1-2-3 इश्यू जशें डेव्हलपमेंट आमचे पार्किंगाचे आनी तुमी तुमचो टायम दिल्या बद्दल गोंयकारपण चॅनला कडल्यान तुमकां देव बरें म्हणटा.